बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बापाचो मोग, जेजूची पेखवणी आनी पवित्र आत्म्याची बुजवण तुम्हा समेस्तां सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्यांव तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानावलेली जातली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितांत पाळपी मनीस बरी फुलां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाची उकार आयच्या मिसा समारंभाक. देवाक दिन वासुया, ताणें आमकां हांगा एकठांय केल्यांत आपले पुता जेजूच्या जेवणांतल्यान पोसूंक. ताचें उतर आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करुया. ताका आमचे काळजांत घेवन आमी नवीं मनशां जावंक प्रयत्न करुया. आनी करता आसतना आज खेरीत भाशेन देवाक दिन वासुया. पेद्रो रोद्रिगीस हो आमचो भाव आपलो 80 वाडदीस 80th बर्थडे समारंभता. ताच्या लांबदीक जिविता खातीर देवाक एक समुदाय कसो देवाक अर्घ दितना पीटर ब्रागांजा, माउरा विएगास, फ्लोरी आल्मेदा हिवूय आपलो वाडदीस समारंभता. तांकां आनी सगल्यांक आपलो वाडदीस समारंभ दिल्यांक मनां धाडुया आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. तशेंच मागुया आजतान आनी बकरून फाल्यांतान आमी मोंच साहेबांची व वायलंकिनी साहेबांची पुर्बेक तयारी करता. खुबसो लोक आमचो वायलंकिनी वाठारांत धांवतालो. आज तांचे फ्लॅग होस्टींग बोंदेर उबारतना जायतो लोक ते रितीन वांटो घेतालो. पूण ह्या अकोण परिस्थितींत ह्या कोविड-19 लागून थंय कोणाच्यान वचूंक जायना. आमी आमच्या मना काळजांतल्यान हो समारंभ करूंक आनी बकरून फाल्यांच्यान आमी नवें सुरू करता. सायबीणमांचें जाता तितल्यांनी आमी सांजेच्या आदेशांत मिसांत वांटो घेवंक देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी सायबीणमाय भाशेन आमी पवित्र आनीक निश्कळंक जावंक जियोंक कृपा मागून घेवया. आनी आमचे मागणे देवाक मानता ती भशेन जावंक आमी देवा आनी पेल्या मुखार असोच पातकी म्हूण ओळखून एक घडी ओगीच रावन आमचे पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन.
सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सोर्गेस्करा देवा सोर्गीच्या राया सोर्गोदेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वागंडा महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढणाय आमची काकूत हो तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता Eklos tu povir, eklos tu iskon, eklos tu porneskon. Eklos tu povir, eklos tu iskon, eklos tu porneskon. महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवा तू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी प्रार्थुया आमचे एकले चिंते सवां हे वेळार हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जोटणायन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांत बसून देवाचें उतर आयकुया दुसरे समर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता ताका चोत्रायेन चीट दियात आनी ती सांबाळात म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाकात वा उणें करी नाकात पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात ते सांबाळात तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली ह्या कायद्याची खबर आयकूंक ती म्हणटली खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच पोरजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना आनी खरेंच
आमी उलो मारता तितलेय पावटी सरस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत आयज तुमकां दितात ते समोरती असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत देवाचें उतर हे देवाचे वडोवकार आमचो जबाब हे भाशेन गावन जातलो Putun Muria. सुके विणे भोंवतान येतीन चलता काळजान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना असलेच मनशाक सबाब पेल्याक कसलेच वायट करिना आपल्या भावाचे लोचांदा घालिना कोणत्या नश्ट्या मनशांक कांतलता पूण सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक मानान लेखता असलेच मनशाक सबाब उष्णे दिता वाड घेना लोन्स खावंक कबूल ना निरोपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदाकाल सबाब बागियोन जाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर तावन येता आमी उजवाडाच्या बापासून देंवतात ताचे सवें कसलेंच बदलप ना न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यंत ना आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशी जावं आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात तुमच्या काळजांनी वोंपला आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका कालती रावात देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकां फुटोवंक नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात देवा मुखार नितोळ आनी निश्कळूंक भोक्तीपण म्हणल्यार हें अनंताक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोळ निर्मूळ रावूंक देवाचें उतरें देवाचे वडोवकार सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया B10:5:27 सातवो श्लोक B10 पेज 27 Soy sol espora, 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 soy sol espora. देवाचे उतर आयकतात By
Soy sorves mora, soy sorves mora, soy sorves mora, soy sorves mora, soy sorves mora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमांत येवन जेजूक चडशे एकटवले आनी ताचे शिशांतले थोडे मेडे हातांनी मुणगे हात धुनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळो जुदेव लोक पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुले शिवाय जेवनात. तिंट्या हातान येतूच नाले धुले शिवाय जेवणाक खाणाक बसनात आनी सोबार एर चाली सांबाळून तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां कोडशे काणशाचीं आयदनां धुवप. म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलोनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, इजाइयासान तुमां दोंगयां विशीं आदीं सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरजा ओंटांनी म्हाका वाकणटा पूण मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशाक भायल्यान कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळप करिचें ना, पूण मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळप करतात. जे कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितरल्यान मनशाचे काळजंतान भायर सरता तें वायट चिंतनां, पोजोळपण, चोरयो, खूण, प्रदुवार, आपसुवाट, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामचार, निड्डुकाय, चाडयो करप, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरच्यान येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणली तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, समजात आज जेजू ह्या ताळगांवच्या आमच्या इगोर्जेन भितर आयला आनी आमकां म्हणटा सगल्यांक, ही पोरजा ओंटांनी म्हाका वाकणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. They are doing a lip service. They have come in big numbers to the church after the churches were open, and we are glad. But Jesus is saying something very, very strong worded to us. Are we come to this church only because there is a command that we must come on a Sunday for Mass? Is it only our lip service, or is it beyond that? बाबा म्हणिनो दर एक आयताराक आमी मिसा घेता आनी आमी तुमचे खातीर खुशाल तुमी सगळीं मिसा घेता तेन्ना आमी खरेंच दादोस जाता. पूण घरा येता आसतना कितें तरी आमी घेवन वचूंक जाय विथ न्यू डिस्पोजिशन्स. दीस इज इम्पॉर्टंट. आनी आमी आमच्या तोंडाक बांदूनूय येता मिसाक काय बरें, पूण ह्या मिसांतल्यान बाबा म्हणिनो आमकां कितें तरी मेळूंक जाय आनी हें की गरजेचें. देन इट वील नॉट बी अ लिप सर्वीस. वी हॅव कम टू वर्शीप गॉड, टू एक्सपिरियन्स हीज प्रेजन्स अँड टू ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड. बाबा म्हणिनो
धाकटुले एग्जाम्पल्स आज दिता आयच्या शुभ वर्तमाना विशीं तुमकां ही शिकोवण सारकी मनांत धाडू. एकलो खंय रबाय आसलो जाणटो, रबाय म्हणजे जुदेवांचो यादनीक कहो. ताका खंय कहल्या कारणाक लागून दवरलो आनी बोणकुणीन घालो. ही वॉज इन प्रिजन इन रोम. ताका खंय बोणकुणींत आसतना जेवण खाण मेळटालें आनी उदक मेळटालें पिवंक बी. रबाय खंय दुयेंत पडलो दोतोराक हाडलो. तो मरत म्हूण भियेले ते. दोतोराक हाडलो. दोतोरान सांगलें खंय ताचें दुयेंस डिहायड्रेशन म्हणजे ताका फावो तितलें उदक मेवना. बोणकुणीचे अधिकारी भियेले उदक मेळना. आमी तर उदक दिता ताका पिवंक. ताका उदक बी दिताले ते जेवण दिताले. तांकां अजाप दिसलें हाव डिहायड्रेशन. डिहायड्रेशन म्हणजे उदक उणें जाता मनशाचे कुडींत. तांणी खंय एका गार्डाक सांगलें पळय तो उदक कितें करता तो. रबाय खंय ताका उदक दितात तें फकत आपले हाचे हात धुतालो. मागणी करचे आदीं बसतालो हात धुतालो. जेवणा आदीं हात धुतालो. पूण ताका पिवंक उदक नासलें. ताका पिवंक उदक मेळनासलें. दॅट्स वाय द कॉज ऑफ his dehydration was he was using the water that was given for him to drink हात धुवपाक. रोजार करचे आदीं हात धुतालो. जेवणा आदीं हात धुतालो. उदक काबार जालें. एक खंय बोट आसलो आनी तो खंय सदांच सकाळीं मागण्यांक कुदतालो. मागण्यांक बसतालो. दनपारचो बसतालो. सांजचो बसतालो. तुमी जाणा धाकटुल्यांक स्टूल धाकटुलें कितें आहा तांची बसपाची सुवात. आनी ही वॉज व्हेरी फॉन्ड ऑफ कॅट्स. सो ही हॅड ए कॅट. धाकटुलें माजोर हाडलेलें ताणें. आनी हें माजोर ताचें आवडीचें आसलें. तुमी गुडे आयकलां जातली ही स्टोरी. माजोर आवडीचें आसलें. ही लव्ड द कॅट एंड द कॅट लव्ड दीस बट. तो पुजेक बसलो तेन्ना खंय हें माजोर धांवन येतालें ताचेशी खेळटालें. तो कापीण बी मारता ती कापिणी लागीं हाडटालें. शी वूड डिस्टर्ब दिस कॅट वूड डिस्टर्ब his puja. ताचे शीस आसले. तांणी कितें केलें तो बोट पुजेक बसता तेन्ना माजराक खंय दवरताले आनी ताका बांदताले. पुजा जावं पर्यंत तें माजर खंय बांदून आसतालें. काळ बळांडलो. बट मेलो. दुसरो बट आयलो. तरी आसतना खंय माजराक हाडटाले आनी बांदताले. In the long run, they thought that Mazrak Bandhop was part of the puja. It had nothing to do with puja. कितें जाल्लें शिसांक दिसलें तो बट बोटच्या आदीं सांगतालो माजराक बांदात ना ते म्हाका डिस्टर्ब करता. तुमी जाण हांगा म्हजो शेडो आसलो तो म्हणून डिस्टर्ब करिनासलो. पूण तो हांगा येतालो कित्याक ताका एकलो रावंक जायनासलें. ताका बांदतालेत माजराक. माजोर मेलें. आनीक माजोर हाडलें खंय. कित्याक दे थॉट टू टाय द कॅट वॉज पार्ट ऑफ द पुजा. बाबा भयणीनो जायती आमची परंपरा जायती आमचे ट्रेडिशन्स आमच्या धर्मांत जायती भितर सरलेली आहात. आनी जायते फावटी आमच्या पुर्विल्यांच्यो चाली त्यो. इट हॅज नथींग टू डू वीथ लॉ. It has nothing to do with God. It has nothing to do with our Christ Jesus, the summit of our life. काय ना ताजें. पूण त्यो सुयो चाली रिती जावन आयल्यात. एक इगोजेन हांव फेस्ताचे शर्मांक गेल्लो. फेस्ताचे मिसाक आनी शर्मा 10 वरांचेर म्हळें 10 जावचे आदीं तयार आसलो. मीस सुरू जायना. कित्याक पाद्रीगार आयलो. फादर सॉरी हांव म्हणलो पिर्जेंत पावूंक ना. पिर्जेंत एक बँड लावन हाडूंक जाय. पिर्जेंत भितर येतच मीस जातलें. पिर्जेंत येयलें ना राव मीस जावंक जाय. बिकॉज पिर्जेंत वॉज पार्ट ऑफ द मास. वयर मोंतीर 6 जानेवारी गेलो शर्मांक. फेस्ताचे शर्मांक गेलो. म्हजी गाडी घेतली. एक वेळ ट्रॅफिक गेलो वयर गेलो.
पादविकार खुशाल जालो. त्यो 10 जालीं, 10 क्वार्ट जालो, 10-20 जालीं, मिस जायना सुरू. आमी केन्ना मिस? फादर म्हणून लागलो, गोडे पावूंक नात वयर, गोडे पावूंक नात वयर. गोड्याचेर बसलेलो आहा धाकटुलो भुरगो, गोडे वयर पावले बगर मिस करूंक जायना. आनी दॅट पर्टिक्युलर इयर कितें जालें, तो पर्टिक्युलर गोडो, एक गोडो त्या भुरग्याक आपल्याचे खाटीर घेवंक सोदिनासलो. मागीर कितें करतले, गोड्याक चलोवन हाडलो, भुरग्याकूय चलोवन हाडलो. चलोवन हाडटा म्हणसर वेट जालो. म्हणटच सगळे रावतात. जावंक ना. गामेन आसात भुरगे बाबडे, तांचे वयल्यान केंस घालतात, तांकां लिपस्टीक लायतात, कितें करतात आनी बसयतात. आनी हांव आल्ताराचेर आसा, ते भाशेन ते एक जाण बसलेले आहात. मीस चलता, सगळे येवन तेचो उमंग घेतात, ते भुरग्याचो बाबड्याचो. मीस चलता आनी तो उमंग घेतात. तांकां मिसाचें पडूंक ना, त्या भुरग्याचें पडलां. त्या भुरग्याचो जर उमंग घेतलो, हांवें रेयाचो उमंग घेतलो, हांव स्वर्गार पावलो. बाबा म्हणिनो जायते फावटी समथींग गोज रॉंग समवेअर and we have made these things a part of our worship which is not true. आणि ते की जेजू आज सांगता. आनी आमचे मरे भाव म्हणिनो जायते फावटी इतले ते भितर गेल्ले आहा मनान. सम ट्रेडिशन्स. एके इगोजेंत हांव आसलो आनी चेडूंक लग्न जातालें. तागेलो प्रोसेस व्हरूंक ना जाणें, ते दुसरे इगोजेंत व्हरून दिवंक जाय आसलो. आनी कुमसाराक येवंक ना. हांवें रेकाद धाडलो, बाय मातशें यो आनी प्रोसेस व्हर तुजो आनी कुमसार जा आनी बरे भशेन काजार जा. ताणें म्हाका रेकाद धाडलो कोणा लागीं धाडून, फादर आमी तें हें घातलें, कितें घालतात घरा फुडल्यान, एक आर्च कहो घालतात. तो आर्क घालो म्हणटूच व्हंकलेच्यान घरांतून भायर सरूंक जायना. म्हाका रेकाद धाडटा. हांवें ताका रेकाद धाडलो, आर्क काड आनी भायर उडय आनी तूं यो. आर्क काडून भायर उडय म्हळें. तूं यो पयलें इगोजेक, नाजाल्यार तुज्यान काजार जावंक जायना. ना तो आर्कूक घेवन इगोजेक वचूंक पडला, दुसऱ्याची न्हवऱ्याची इगोजी. शी डिडंट हॅव द पेपर्स. सो समथींग इज रॉंग समवेअर. देखून आज आमी घरा वयता आसतना भाव भयणीनो विचारुया, आर वी जस्ट डुईंग लिप सर्वीस or we are doing worship through the heart. देव आमचे काळीज मन पळयता भाव भयणीनो. आनी हें गरजेचें, आमचें काळीज मन नितळ आसून आमच्या मनांतलो राग दुस्मान काय सगळें सोडून एकलो प्रिजिडेंट फेस्ताक आयलो. व्हडले दोबाज्यान फेस्त. प्रिजिडेंट आपले भयणी लागीं उलयना. भयण आनी तांचे फॅमिलीक ताणें फेस्ताक आपोवंक ना. कित्याक? राग आहा, उलयनाय. फेस्त कोत्ता हिंगा आनी भयण आनी सगळीं ताची गोची सेपरात. आमकां आपयलें न्हय फादर फेस्ताक. कित्याक? कितली तर झगडी जाली आमचे लागीं, तो उलयना. कोलें फेस्त तें. हांव म्हणटलो लागलो, चल वाशी पयलो घरा वच, भयणीक हाड फेस्ताक. इज दीस द वर्शीप? एक स्टोरी आहा भाव भयणीनो. एक मुसलमान खंय, ताका दुस्मानाचो राग आसलो. तो खंय ताका मारूंक वयतालो. तो घोड्याचेर बसलेलो आसलो. तुमी जाणात ते सावंड येता मदेंच. इफ यू गो टू द गल्फ, अमक्याच वेळाचेर दिसा कितू पाडी अल्लाहू अकबर म्हण येता. ताणें खंय घोड्याचेर त्या दुस्मानाक मारूंक वयता आसतना खंय अल्लाहू अकबर म्हळें. घोड्याक थांबयलो, धाकटी शेंद्री घातली आनी रोजार केलें. खंय बेगीन रोजार केलें आनी घोड्याचेर बसलो. खंय वयतालो मारूंक आपल्या दुस्मानाक. तें मागणें अल्लाहू अकबर म्हळें जालें. Sometimes we come for Mass with so much of hatred, so much of anger, so much of anxiety and worries. And how do we go home? Reconciled with God and my neighbors? बाबा भयणीनो, आयचो हो विचार आमकां एक-एकल्याक देव म्हणटा आमकां, जेजू उलयता, पुर्वजांच्यो रिती चालीच पुरो गाय. With the command of love, book of Torah,
ते म्हणटाले जुदेव लोक हेंच्यांनी पाप साहेबाचेर उलयतात ते ज्युईश पीपल. पाप साहेबान सांगलें तोरा म्हूण कितें 5 बूक, द फर्स्ट 5 books ऑफ द बायबल, दे आर परफेक्टेड बाय क्रायस्ट. तो जुदेव लोक अजून रावता जेजू येतलो म्हूण, सोडवणार येतलो म्हूण अजून रावतात ते. पाप साहेबान सांगलें एका सेर्मॉवान की हे सगळे कायदे ओल्ड टेस्टमेंट इज परफेक्टेड इन द कमिंग ऑफ क्रायस्ट. इन द कमिंग ऑफ क्रायस्ट. जुदेव लोक बाबा म्हणीन तुमी इस्रायलाक गेल्यार मागीर कोवीड काबार जाता इस्रायलाक वचून पळयात. गो ऑन ए सॅटर्डे, बी देयर ऑन ए सॅटर्डे. Even today, in the 21st century, in 2021, a traditional Jew will not switch on the light because he thinks if he switches on the light, Saturday morlo, Sabbath pidar jalo. If he just presses the button of the lift, Saturday morlo. If he puts on the geyser or toaster, Saturday morlo. आज 2021 अजून चिंतात ते. आनी देखून एक खरो जुदेव बरो दोतोर हॉस्पिटलांत साबाताक वचपाचो ना. तुका दुयेंस जालां, ऑपरेशन आहा, मरूंक पावता मोर म्हणून. In Israel, on a Sabbath day, pharmacies are closed. तूं मरोन जीव हाल्या यो वो साबत काबार जातली यो फर्मास उक्ती जातली. A traditional Jew doctor will not operate. तो मरोन दी म्हणटले because it is Sabbath. What is important? Life is important or Sabbath is important? What is important? Traditions or human heart and the love of God and the love of the neighbor. भाव म्हणिनो तांकां म्हणिनो आमी आमकांय लावया तें. केन्ना केन्ना आमी जायते फावटी इतलें भितर घेवन आसा मनान काळजान आमकां खरेंच देव मेळ्ळा काय, खरेंच आमी देवाक अनुभवता काय. जायते फावटी आमचे शुक्रार हांव सुराले म्हणटा थिंगा इगोर्जींत आसलो पाद्विकारको. देरवेन केन्नाच दिश्टी पडना ते शुक्रारा दीस जेजू खुर्सार मारूंक येताले. ते केन्नाच मिसाक येनात, ते दिश्टी पडनात. ऑन अ गुड फ्रायडे दे आर देर 30-40 people. I told them we will not touch. If you are not coming for daily mass or Sunday mass, तुमकां हांव भितर घेवचो ना. हांव नांव दितलो तुमच्या, नंबर दितलो, and nobody will enter. खुर्सा मारपाक कितले जेजू खुर्सार मारूंक आनी ते सगल्यो परंपरा नेटोवंक कितले जाण ते आयताराचे मिसाक येनात. तांच्या घरान तेर्स ना, मागणें ना, कांय ना. जेजू खुर्सार मारूया. They take pleasure in that. And that's why we have lots of people, lots of confrats. ते दुसूच भायर सरल्यात दिसतात like mushrooms. Is this the worship? म्हापसाक पातकूर आहलो म्हापसा. 400-500 कॉन्फ्रात गुड फ्रायडे. 400-500 मेजूंक जायनात. आख्खी इगोजूच बोत्तात. खुशाल ते लोक व्हरून तांकां फुलां दितात, ती जेजूक घालतात आनी कितें करतात. जेजू जिवन जाला, कॉन्फ्रातूच नात. सांतिस्माची पाल पातकुरान दवरली. कित्याक? सगळे कॉन्फ्रन्स खुशाल जेजूक मारलो हुसार घरा हाय. पास्कांचे फेस्ताक येतले. Is this the worship? Or are we just doing some traditions and we are happy with these traditions? I want you to question yourself as you go home today. We are 21st century Christians. What is the core of our preaching? Jesus and the risen Lord, not the dead Lord. We are proclaiming Christ, the risen Lord. ताका आमी परगट्टा. तो आमचें जिवीत.
तो आमचे आल्फा आनी ओमेगा, म्हज्या जिविताची सुरवात आनी शेवट देव. हे सगळीं बाबा भयणीनो सेकंडरी. Jesus summarizes the entire Bible. देवाचो मोग आनी पेलेचो मोग पुरो. सगळे तुजे काळजान, मनान, आत्म्यान, शक्तीन देवाचो मोग कर, आनी तुजो मोग करता तुजो तसो तुजे पेल्याचो कर. This is the command and nothing else. As we go home today, भाव भयणीनो, हांव जाणा मातशें लांब जालो. आज घरा वयता आसतना विचारुया, is it just lip service or is it something beyond? And God demands that it is beyond. We worship the Lord with our whole heart, mind, soul and strength. And that we love our neighbor. तुम्ही सांगता आमी काळजांत राग नाका, काळजांत दुस्मानकाय नाका, काळजांत गर्व नाका, आपलेपण नाका, चाडयो नाकात. कोणीकली बायल आयली म्हजेशी फादर बाबा भयणीनो हांगा. एक बायल येयली, फादर म्हणून लागली, हांव आतांची कुमन्यां घेयना. दीस कोवीड थिंग, आय डोंट नो वाय पोप इज सेयिंग, बिशप इज सेयिंग, हांव कुमन्यां आतांची घेयना म्हणला. कित्याक आय एम नॉट वर्दी ऑफ टेकिंग कम्युनियन इन द हँड. I said, I told her, mind you, I told her, you are not worthy to receive communion on your tongue as well. You are not worthy to receive Jesus on your tongue. आमचे जिबेन बाबा भयणीओ कितें आमी उलयता. फाव आमकां जेजू घेवंक हातीक तरी आमचे हात तरी नितळ आसतले बरे भशेन. जीब आमी मातशे केन्नाय ब्रशान धुयता जायत, पूण ही जीब डबल एज स्वॉर्ड, दोनूय बाजूनी पाजलेली तोरवार कही. मारलो कोणाकूय, मारलो कोणाकूय. I told this lady, elderly lady, I said, you are not worthy to receive Jesus on your tongue. It is better that you receive Jesus on your hand and put it in your tongue. This is what the Holy Father says. This is the norm of the church because of these COVID times. ती आनी इगोजेक दिश्टी पडूंक ना. कित्याक म्हाका म्हणटा आपल्या जिबेचेर दी. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना आमकांच विचारुया, इज इट लिप सर्वीस ऑर इज इट सर्वीस फ्रॉम द हार्ट. जेजू हांगा येतलो, ताणें जुदेवांक फारिजेवांक धर्मशास्त्रांक सांगलें, वेळ येयलो आमी देवाक काळजान मान दिवपाचो. ताचे लागीं आमकां कृपा मागुया आनी मागुया बोगसणे. जायते फावटी आमी दुखयल्यात एकामेकाक, आमची काळीज देवासून पयस दवरलां, तें देवाशी हाडुया आनी खरी काळजाची भक्ती करुया. उबी रावया. संभालो अंकुआर मरिता जल्मलो पोंस प्लद कालतनी कोश सुसले ताका कुर्सा जुळलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सत्पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार पातकेंची बक्षणी सासणेचे जिवीत आमेन. आयकात आनी समजून घेयात जेजू आज आमकां सांगता. देवाचें उतर दोनूय बाजूनी पाजलेली तोरवारी भाशेन आमच्या काळजाचो थाव घेता. ही थोडी मागणी बापाक उबारतना आमी न्हयच देवाक ओंठांनी पूण काळजा बरीच आमी नोमान करूंक कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचे जावंक तांकां
बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाल नदरेन सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक ताचें मन उसवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्याक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितान वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे करता तुका. आख्या मनशा कुलाक देवाचें राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बराबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जावन एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे करता तुका. बाप्पा मोगळा, तुजो आत्मो आमचेर पाठय. आमकां सगल्यांक आज ह्या मिसा बेटीन वांटूक येतल्या तुजी कृपा फावो कर. न्हयच ओंटांनी पूण काळजाबरीत तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. अशें न्हयच आमी पुर्विल्यांच्यो चाली पाडूंक पूण देवाचे उपदेश काळजा मनान सांबाळूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. बसूया. बेठोवनीक आमी गायन गावुया. सी 40:2 उथोर म्हज्या देवाचें 5:40:6. सी 42 पेज 46. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. जिवे देवा पवित्र बापा, तुजी भुरगीं एवेदी भोंवतणी एकठांय जावन जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटयता आनी आमचें जिवीत पवित्र कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. तुझे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवीधर आनी सासणेचे देवा,
सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुता जेजूक आमचो सुरवंडार करूंक धाडलोय जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Dombaraca sorbe sportu, Sorgani sonsa, Ola tuja vojvova, Usorgi tu kazoj zor, Usorgi tu kazoj zor, Sorbe sporaci, Navile tata tazor, Usorgi tu kazoj zor, Usorgi tu kazoj zor. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रगताची कास नव्यानी सासनीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया Gesù mio, Gesù ci consola, Gesù loda e dono, Gesù loda e dono. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मोगामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची आपापलो वाडदीस समारंभतेल्यांची आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बागयून झुजे बागयून दोमडूत आमचो आस्कारी बागयून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटू दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. बाबा बिडीनो जेजू वरवीं आमी देवाची मोगाची भुरगीं जाल्या ताणें आमकां आपल्या रोगतान बापाक जिखून घेतल्यात कुशालकायेन आज
हे देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें तुजें राज राज आमकां येवं, तुजी तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां थायडेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार, सगळे तरेच्या गोरवांतली वायटांतली आमकां वाटय. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानो त्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राज जोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची संवसाराची देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची कापतो. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती. देवाची शैली संवसाराचे पाप कटली. जेजूची जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमी आमच्या घरा ते म्हाका फावना पुढच्या एका म्हाका कळना. जेजूशी येयात. जेजूक आमच्या खर्चाने घेताना गाबुया D21 पान 50 आणि 8, D21 पेज 58.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा स्वर्गीच्या जेवणान तूं आमकां दादोशी करताय. प्रिती मोग वाडोवन दिल्ल्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया मातशें. भाव भयणीनो, फाल्यांच्यान आमची मोंत साहेबांची नोवेनां सुरू जातात. तेर्स आनी मीस सांजे 5:30 मांडावळ करून कॅटिकिस्ट. आमच्या भुरग्यांकूय हाडुया, फुलां घालूंक तयार करुया आनी तेच जाले म्हणटूच आमी फुलां घालतले आनी आपआपल्या जाग्यार वयतले आनी मीस येतले. सांकिस्तीन लागकी मादर तुमची नांवां बोकळून आवयांनी आपली नांवां दिवची. भुरग्यांनी आपली आवय मादर्स डे कार्डां तयार करची म्हूण मागता. आमची परंपरा आसा, आमी 8 सप्टेंबराचे आमच्या भुरग्यांक मिठाय वांटा, बिस्किट्स, चॉकलेट्स आनी दुसरी खावपाच्यो वस्तू. आमच्या भुरग्यांचो उगडास करून परबे दिसाक ही मिठाय वांटना तुमी ही मिठाय हाडून ऑफिसान दिवची. ऑफिसान दिवची म्हूण आमी मागता. हांगा तेच भाशेन केरांत खोपेलांत मोंत साहेबांच्या मानाक नोवेनां सुरू जातात. थंय तेर्स आनी मीस सांजे 5:30. भाव भयणीनो, आमी ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल आतां सुरू करता उक्तें दवरूंक. सप्टेंबराचे पयले तान सगळें तयार करून नितळ करून सप्टेंबराचे पयले तान Blessed Sacrament Chapel will be open, but let us keep safe distance. सगळीं बरोबर भितर वचची न्हय, थोडीशी वेट घेवया, टायम घेवया. From our free time, please come and be with Jesus in the Blessed Sacrament. पयलेर बुधवारा दीस पेरपेसुगू साहेबांच्या नोवेनांचो दुसरो बुधवार
ते दिसाक मीस सकाळीं 7:30 मिसाची मांडावळ करून केरांत येवजण आनी मुलाती मीस जातूच नोवेनांची मागणी जातली. सप्टेंबर 3 म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सांजे 4:30 ती 5:30 कुमसारां आसतली. जाता तांणी खोशी आसा तांणी कुमसारांत बांटो घेवचो आनी मागीर नोवेनांचे मीस. फुडल्या आयताराक फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ सप्टेंबर 5 त्या दिसाक टिचरींचो दीस टिचर्स डे. आमचे इगोजेन मिसां सदां भाशेन 6:30, 8, 9, 15 आनी नोवेनांचे मीस 5:30. येता त्या आयताराक आमच्या परंपरे भाशेन कम्युनिटी सेंटरा खातीर सेकंड कलेक्शन करतले. हे वावराक तुमचो तेंको दिवचो. 8वेर फेस्ता दिसाक मिसां सकाळीं 6:30, 7:30 फेस्ताचे मीस सांजे 6 वाजता. बुधवार जाल्ल्यान 7:30 मिसार 10 बुधवारांतलो तिसरो बुधवार आमी पाळटले. बांबुडीनो कोविड-19 लागून पोरूं आमी मेदाले मिलाग्रोस साहेबांची भेट घरांनी जावंक ना. ह्या वर्साक आमी ती सुरू करतले 15वेर 15 सप्टेंबर. पूण कोणाक फोर्स करिना. तुमकां नाका जाल्यार तुमच्यांनी PPC वांगड्यांक सांगूं येता. आनी वता जाल्यार वी कॅन लिमीट आवर सेल्फ टू द फॅमिलीज. आमच्याच घरांत आमची फॅमिली आहा आनी शेजाऱ्याक 1-2 जाण आहात हाडूं येतात. आमची मागणी करूं येता आमच्यांनी. लेट इट बी अ पर्सनल डिवोशन टू मदर मॅरी एंड ऑल्सो प्रेइंग फॉर दीस कोवीड टू बी अवे बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेव. देवाक जाय जाल्यार ताच्यान आमकां सगळे तरेचे वायटांतली निवारूं येता. दीस इज आवर फेथ. लेट अस प्लेस आवर सेल्व्स इन टू द हँड्स ऑफ मदर मॅरी. म्हणटच ही सायबिणीची भेट भिरांतीन करिनाकात. मोगान मायक आमच्या घरांत घेवया आनी आमच्या घरांतल्यो सगल्यो दुखी आमचे सगळे वायट विघ्नां पयस कर म्हूण मागुया. पॅरेबल्स ऑफ जीजस हो बायबल कोर्स आमी परतून सुरू करता. सप्टेंबराचे 9 वील बी द फर्स्ट सेशन बिटवीन 6 to 8. जाणी घेतला वांटो प्लीज आमी येवया. आमकां लग्नाक येवपाची सुरवात जाल्या. लग्नाचे तयारीक लग्न जावंक सोदतल्यांक दोतोन आसा आमचे इगोजेन फ्रॉम 13 to 18 सप्टेंबर. 13th to 18th September from 6 to 7. 6 to 7 काजार जावंक सोदतल्यांनी चोत्राय दिवची. दुसऱ्यांनी एकामेकाक सांगचें. लग्न जावंक सोदतल्यांक लग्नाचो कोर्स ऑफ दोतोन इगोजेन 13 to 18 from 6 to 7. फुडल्या आयताराक मिसां 6:30 जिलाले आनी फ्रांजाले मरोड. 8 वरांचे पियाले मरोड आनी 9 इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 नोवेनांचे मीस. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश सप्टेंबर ऑक्टोबर ऑफिसांत तशेंच साक्रिस्तींत विक्रेक आसा. तुमी तुमची कॉपी व्हरची म्हूण मागता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 64,356. बुधवारा दीस नोवेनांचें कलेक्शन 6,575. सकाळीं मिसार 3,820. कोणसाचे फेस्ता दिसाक SSVPचे बॉक्सान कलेक्शन जालें 21,460 रुपया. सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे भशेन देव बरें करूं म्हणटा आमचे दोगूय फादरांक, फादर जोफील आनी फादर उजार. आनी तुमकां सगल्यांक जायत्यांनी हुस्को दाखयलो. फादर तूं दिश्टी पडना. हांव 6 दिसांक रितिराक आसलो ओल्ड गोवा. वी वर 32 fathers in Old Goa Spirituality Center doing our annual retreat from 22nd to the 28th. सगल्यांक तुमकां आमी म्हज्या मागण्यांत दवरली. तुमचे पासून मागले आनी भोव करून हे कोवीड पिडींतली आमकां राख आनी सांबाळ. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. काळजा मनान नितोड जावंक वोंटांनी न्हय पूण काळजा बरीच बोजोन देवाची करूंक
जेजू नांवीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार. शेवटा गायन गावूया पोवीस बॅट मिसाची F17 पान 9 आणि 3 F17 पेज 93. Misaci zali kova sorgice sukteole amcha karza dunia arga amchi duga sova eloi muna mana ortopra koruna amchi karza duce alta dui medo duga soglo amsova amche miskena zamchena kova duja e portan sartole amsosa